kokaya sona Duce sadice oșe murăilore caina Uzato sconzato di mulonte vânzana Inu ceasaranțo coși Ucea curunțai tu cici Banco chita doșe Vasunțai curat Muslimani puso coși Tuci coși vona coși Țara zau ce potla Povintan ce curat Cristavani sol madailo Eu monira tu ca uilo Coși matele te fogotea și maran Cristavani tu șaran Muslimani tu faran Ale hindu garan tu satanaran Cristavani tu șaran Muslimani tu faran Ale hindu garan tu satanaran Sogne normalista Vai puño a dar un sonsaro de asta Un putore munis ek domore asta Tani kello vora ke sonsara to gasta Mahatma Gandhi Hindu aslo Taka vidva poslo naslo Tomuno eka meka munat munba Angkat diri di suatan rai Di Gonzalo desa Copai Sakon kelo tumi plasti minerawa Ada Teresa di Baili Babri indire ke unrauli Ani keli tire kori baji seva Rostel sollelyanti adi Ani cevonanga wadi Ablo mola di kwaki bedoi tali deva Rostel sollelyanti adi Ani cevonanga wadi Ablo mola di kwaki bedoi tali deva घराचे किती उलयता तुझे संस्कार तर बरे आसात म्हाका दिसता म्हजे मामा बाबा तुझे संस्कार आवडटले आमी गरीब पूण म्हजे पाय म्हाका जायते शिकयला म्हाका कांयच उणी जावंक दिना पळय टॅसी तू म्हाका सांगताले घरांत पाय आसा म्हणून खंय आसा तो
भितर आसा मातशें रावयता बाय 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 कितें जालें बाय आनी पळय कित्याक उलो बरी पळय हो म्हजो फ्रेंड हो तुजो फ्रेंड बाय ताचें नांव ताचें नांव ऍशली बाय हा एशली ताचें नांव बाबा तूं कसो आसाय आनी कित्याक आयलोलो केसी हांव बाई तुवें तुज्या बायक सांगूं नाका कितें हांव कोण पळयतो अरे हांवें खंय सांगला तूच सांग न्हय हांव सांगो आनी असोच म्हाका हांगा आपयलो बरें खोतो आलो आनी कितें अंकल म्हाका भिरांत दिसता भिरांत दिसता दिसाचो आनी कोणूय भियेता रातचो जाल्यार तर कोणूय भियेता हांव खंय भियेला आतांच तर तूं म्हणटालो भिरांत दिसता म्हणून हाय तो तुका भियेता हा म्हाका भियेता जाल्यार बाय हो म्हजो स्वभाव ताका भिरांत कोण लागता स्वभाव न्हय मागीर हांव तुका सांगोंक भियेता कितें सांगूंक भियेता सांग न्हय बाय तो तूं वगीर राव हांव जाणा तू जाणा होय कितें जाणा तो तुजो फ्रेंड म्हणून फ्रेंडूच न्हय पूण हांव ताचो बॉयफ्रेंड हांव तुज्या दुयेच्या मोगान आसा मोगान तुवे लागीं काजार जावं अंकल कोशी आसा म्हाका उतर म्हाका तुजें तूं दी निराशी तूं कोरी नाका बऱ्या गुणाचो तो चेडो बाय बरे वळखता ताका गरीब म्हणून सारा सावून उतर ताणे दिला म्हाका वर गेला म्हूण गाय नडवेतालो वाटेर खंय तो चिड्डून मेलो फाटी फुडें पळय नासतना कसो गिरीस नवलो केलो दास्ती काडपाची गरज ना फायदो म्हाका सांबाळटलो फकत तुवें मार्ग जावूय म्हणून तो तूं गेलो फकत तुवें मार्ग जावूय म्हणून तो तूं गेलो म्हाका बिलकुल खोशी ना मोज्या पुताक ते गरीबाक काजार करू अगो मुझे घरकाय नाही गरीब जाल्यार कितें जालें मनशां न्हय ती मनशा म्हणून जाणा हांवें म्हजे दुयेक भरपूर दूध दिल्या आनी पुताक ते गरीबागे लोक आसतालो कोस दिसून हाडले गाय म्हूण म्हणटोच तूं लोकांक लागून दोत सोदता लोकांक आसता तर आसूं दी आतांच आमी तांगेर या आनी सगळी काजराची उरलेली तयारी करूया चलया कोणाला काजांक फुडें सरला रे तूं लॉस दिसना तुका लॉज आनी कित्याक दोत मेळपाची आशा ना जाणा हांव जाणा हूंय पळय रे दामण पळय रे कितली चेडवां आसात मरे आपले कोणूच मेळोंक नासले तुका मेवताली म्हाका पूण हांव एका गरीब चेडवा लागीं काजार जावंक सोदतां ताका गिरेस्त करूंक तूं तुवें म्हजे भयणीक गिरेस्त आशिल्ली गरीब करून सोडली लोकांचे कोण त्यो ही तुका लॉस ना आनी इतली सगळं दोत दिलेली ती कुंय आसा रे सॅड्रिक तू हांगा आसा हांव तुकाच मेळोंक वेतालो मॅनेजर म्हाका कित्याक सोदताय तूं अरे तुवें आमच्या बँका कडल्यान लोन काडलेलो एकूय इन्स्टॉलमेंट तुवें फारीक करूंक ना म्हणून आमी तुका नोटीस धाडली ताची रिप्लाय दिवंक ना अरे येवन आमकां बँकान तरी मेळोंक नाका आसलें तुवें मॅनेजर बिझनस सामकें डावन जाला बिझनस तेच खातीर लोन फारीक करूंक अडचण जाता कसले काय बिझनस मिनाचे बिझनस डावन जाला अरे सॅड्रिक आमच्या बँकान तुजे वयर बारीक बारीक म्हायती काडलेली आसा आनी आमकां कळोन येयला ते भाशेन तुजें कसलेंच बिझनस ना जाल्यार खंयच्या बिझनसाची खबर करता तूं बरें जालें तुमकां तर सगळी खबर आसा लोन फारीक करिना म्हणल्यार करिना लोन फारीक करिना आनी वेल्यान दादागिरी हो कुणी याद म्हजो कसली लॉज रे साहेबा शी अरे बोस रे ओका भितर अरे लोन फारीक करिना अरे सॅड्रिक तुका खबर आसा न्हय तुवें जेन्ना लोन घेतलो तेन्ना तुज्यो खूब वस्तू मॉडगेज केलेल्यो आसात जरी तर तूं लोन फारीक करिना जाल्यार तुवें मॉडगेज केलेल्यो वस्तू आमी सगल्यो जप्त करतले उपरांत तूं आमचो गुन्यांव करिना कोणाक सांगता रे बाय पळय ऍशलीची मामी पापा येवपाचो वेळ जालो होय बाय बाय तूं बरे भाशेन जाणा आमी कितली गरीब आनी ती कितली गिरेस्ती जाल्यार बाय ताणी दोत मागली जाल्यार आमी कितें करतली बाय बेश्टोच कित्याक भियेता तांकां खबर आसा आमी गरीब म्हणून
गाडीचो आवाज पोय येता पोय म्हाका किती सायड. जाल्या पोय या पळय बाय, ही ऍशलीची मामी, तो ताचो देरी आणि हो हांव तेंगे पिये कशी आसात तुम्ही आम्ही असाच बरी तुम्ही कशी आसात आम्ही बरी आसात एशली सांगतालो तुम्ही गरीब म्हणून पूण सारखी गरीब म्हणून म्हाका खबरूच ना जमनीशे शी 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 सगळें घर रेनोशे करूं जाय दिसना पिये मॅडम रेनोवेशन म्हणाय तेका रेनोवेशन मुटाय गुड गुड असोच कित्याक चुकता तेन्ना करेक्शन करीत राव सोज बरोय बरें मॅडम खरें म्हळ्यार म्हजे पुताक तुजी दुयेला 1000 करूं म्हाका बिलकुल कशी नासली अगो मुझे घरकानी कशी असली आणि कशी नासली ते आता चिंतून फायदो ना आता तू राजी जाल्या म्हणटकच जालें वाय टॉकिंग द मिडल साय बाबा तांकां गमोक नाका आमी घरांत इंग्लीश उलयतात म्हूण वाय टॉकिंग द मिडल म्हणजे मोदी कित्याक उलयता म्हजो मोबायल मातशे गाडयांत तूं लावता घेवन येता मॅडम मोदी कोण प्राईम मिनिस्टरू ओय कासा मोदी नाही रे मोदे मोदे म्हणजे मोदे कित्याक उलयता आवय म्हाका दिसता प्राईम मिनिस्टर येयल मू आमी आमचे तुवेक भरपूर दर दिल्या व्हडली गाडी दिल्या लॅपटॉप दिला टीव्ही दिल्या फ्रीज दिल्या वेस्पा स्कूटर दिला त्याशिवाय 20 लाख बेगीन आयकोन जाणाव पूण म्हाका एक सांग इतल्यो सोगोट वस्तू दिवंक तुमचो जावय सारकोच गरीब आसलो कितें आमचे भाशेन गरीब पिये मातशें सांग ताका कित सांगपा मॅडम तुगे चेड तुगे हुशे भायर काजार जालो म्हणून शी ओय कासा मातशें घुडाय रे बॉल स्पिन करपाचो एक्चुअली ते मॅडमीक काय मागो ना मॅडमीन आपल्यागे हुशेन सगळें दिल तेंका आता मेनशे घेतल्यार बरो म्हणजे प्रायमर माजी पेंट माजी फुडें प्रायमर माताय तेश कोन मॅडम हे सगळे नोट करचे अफकोर्स मॅडम ऑफकोर्स म्हणाय तेका ऑफकोर्स गुड गुड असोच काशें करीत राव सोज मलोय बरें मॅडम बरें पळयात आमची परिस्थिती कितें ती तुमी जाणात म्हणटोच आमचे लागीं चड कांय दिवंक घडचें ना सजमान घेता मॅडम यू मीन डिस्काउंट येस 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 तुमचे लागीं व्हडली गाडी दिगोडो ना जाल्यार मला ती 800 दिल्यार जाता तुमचे लागीं वेस्पा स्कूटर दिगोडो ना जाल्यार मोपेड दिल्यार जाता तुमचे लागीं 20 लाख दिगोडो ना जाल्यार 10 लाख दिल्यार जाता आमी तर पयलींच सांगलेले दात मेवची ना म्हणून जाल्यार अशेंच हांव सोदता ए तोंड बंद कर इतलो वेळ हांव पासेस काडून ओगी रावलो घरकानी एक सांग म्हाका हांगा आमी काजाराचे उलोवंक आयल्यात ओ मार्केटिंग करूंक आयल्यात देवाचेर कृपेन आमच्या घरांत आमकां कितें उणें आसा आमचे लागीं आसल्यार कितें जालें दोग मारपाची पद्दत ती दोट मारपाची पद्दत ती वय तुमच्या असल्या मनशांनी करून दवरल्या मॅडम हे साहेबान सगळी सांगिल ते नोट करून दवरपाचे गरज ना पळय तुमच्यो ह्यो मागण्यो आमच्यांनी पुऱ्यो करूंक जावच्यो म्हाका कशी ना खासदारचा तुज्या तो सांगलें म्हणून बरें जालें खरें म्हळ्यार म्हाका बिलकुल कशी नासली चल बिये आमी या गाडी मारतात बरं मॅडम Olej tucia moga, boic sporto snodo, kazar sata munon tuve, ile makauto.
आताची भुरगी मामीच्या आणि डॅडीच्या ऐकतात आपण तेच कडे करतात मामी 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 अरे जावय ठीक आहे जावय सगळं सुबेळ कसं दिसता धमकी दिल्या मामी धमकी कोण आहे मॅनेजरान म्हणजे धमकी दिल्या आणि किती त्या लागला लोनाक लागून लोन लागला धमकी कितल्या आवडल्यात प्रिन्सिपल अमाउंट आणि जूर म्हणून 12 लाख रुपया जातात आणि एकूय इन्स्टॉलमेंट फारीक करू ना मॅडम तुका लागून आम्ही ताका लोन दिलेलो जरी तर 7 दिसां भितर तो लोन फारीक करिना जाल्यार आमकां तुका नोटीस धाडची पडटली रिकवरी करू माका वय तुका विसरली मॅडम तू ताका साक्षीदार रावलेली आसा पयशे दिवूंक ना हांवें बोन जाला म्हणमेन थोडे दीस तूं राव बेस्तो करिना काय शेण तुजो धंदो काय ना तूं आसा नोकरेली तेका फोटोन तुवें अशेंच काडला रे की म्हाका दिसत एक दीस सार त्रास हांगातलो पयर आमी चोरूंक गेले चोरपाक गेले सगळ्या प्लॅनिंग केलोले पुलिसांकूय दार आयलोले अमके टायमार ये तुमी आमकां सांगलोले म्हळ्यार कोण त्या दडदिऱ्यान फोन कोन्न तेका बेगीनूच धाडली म्हूण खबर ना पूण एक मातशा पुलिसांक बरें दिसलो म्हाका आमी चोत्ताय आनी आपूण येताय म्हूण सांगपाक त्या सायरन वाजीत येयले आमी कोडपाक आणि सायरन आयकोना फुडें जे बरें बरें वजनात एक प्रेसाच्यो मोडमोड्यो सगल्यो वज हेंगा मारल्यो आनी लागल जाला माशक्तान मुडगास येयलो भितर जाकी दुसऱ्या रुमा तोय जोत्ता मुजे बारबो आसलो न्ही हांवें म्हळें जाकी पुलीस येताय रे मोडमोड वस आहाय त्यो सगळे हेंगा मार आनी घेन या म्हूण पूण हांवें आयकलां जाकी हुंय मागीर बरोच मार पडलो म्हूण अरे रोज येता अरे जाकी पयर मार पडलो तें आख्खो भिजून उडयलो तेंच गाना आनी 2 दीस न्हावलो ना रे तूं अरे तू तेदू सांगलो हांवें मोठ मोठ वस्त आहाय त्यो घे हेंगा मार आनी दामार म्हूण पुलीस येताय मरे तुका शाळा दुसरो पावस म्हणून मरे चोरपाक ओय सांगलो तुका गेलो चोरपाक पयले गोरी मोडे वचना वचता म्हणेन सारकी उपाता उपा जायना वर जाय अशें यो रे तूं मारूगू आवाज ना अरे लोलिया रुजार रुजार मग बॉड मारपा जाई लोक ऐकपा ना तू चोत म्हणून उद्याशको 2 मिनिट जाय उल मारो ती उठो धावून येईल मरे सांगलो ना आतां आणि म्हाका बगत कोणा तारा तारा पिस्तोल दे चोरा कोण मारना सरावता मग ते बरें आहा रे तू काय वस्त मोठ मोठ वस्त आहाय त्यो घेन यो म्हणलोलें तू घेन धांवपा जाय आसलो रे तू कित्याक धांवना रे आवय आवोस मोडी उपाता ती रगड बरी बा आवय एशी ऑफिस कोळे केले चिकलातल्या फुलकारा सोपता चिकलातला फुलाचा जागो चिकलांकूच मामी चिखलातले फूल आपल्या जाग्यार सोबाय हाडटा तेच पोरी गारांतूय सोबाय हाडूंक शकता पण चिखलातले फूल सोबाय हाडटा तुय व्हडतातले फूल खूय सोबाय हाडूंक शकता
आपल्याक पयना जावूंक तोंडाचेर कांदा पासोसो तूं काजार जावचे यादीन हांगो म्हाका कितलें बरें दिसो आमी ओशीत कित्याक तूं उलोयता चिखलांतलें फूल म्हूण म्हाका कित्याक गिंता चिखलांतलीं फुलां पासून देवूच रोचता अशें म्हणून कित्याक विसरता तोरे तोरेचीं फुलां आसतात गोंयांत थोडीं माथ्याक दोतून घालतात तीं गोंयांत फुलां सोबीत वेतात सगल्यांच्या दोळ्यांत उलसाडो पोतवेन उबें आसता तोळ्यांत उलसाडो पोतवेन उबें आसता तोळ्यांत म्हजी तूं काजार जाल्यार कितले दीस जाले म्हजे खोबरेक लेगून येवंक ना व्हडल्या घरांत काजार जालें आनी ह्या गरीब पायक विसरलें काय तितलें सोंपें जावचें ना ताका ह्या घरांत दीस काडून बाय कसो आसा बाय हांव एकदम बरो आसा पूण बाय तूं कशें आसा हांव आसा बरें बाय बाय आयज हांव तुजे खोबरेक आयला म्हणून म्हजी खबर घेता गो बाय बाय अशें कित्याक उलयता म्हाका वेळूच मेळना हांगा बाय ह्या घरांत तूं काजार जालें तूं खुशाल आसा न्ही गो बाय वय बाय बाय म्हजो जावं खंय गेला तो मातशी भायर सरला काय भायर सरला जोती घालून भितर आयलो बाय बाय दवरूंक विसरलो आसूं दी बाय आसूं दी आतां तूं आमचो सोयरो रागा सायला काय आमी भायर सरपाचे आसात तुमी उलोयात हांव भितर न्हिसूंक वेता बरें बाय हांव वेतां कित्याक तुमी भायर सरची आसात न्हय बाय जेवण तरी वच न्हय ना बाय दुसरे फावटी हांव केन्नाय आयलो जाल्यार जेवून वेतलो पूण म्हजे जावयाक मात सांग हांव खोबरेक आयलो म्हणून बरें बाय बरें बाय हांव वेतां गेलो कॅसी पाय येयलो वय आनी रोखडोच गेलो जेवण तरी वच म्हणून सांगूच जाय आसलें न्हय मुटलेले जो नस म्हणून नासल्यार तू यो सोडरा म्हणून अडचण काम आसा म्हणून गेलो म्हणून साहेबिणी की तू लोक घे तू तर सांगताली दाट जाय तो म्हण शेंबऱ्या वयर लोक आलोलो लोक बेश्टो येवंक ना ताका खबर आसली आमगे पुलाव आनी फ्रुटी आसतात म्हणून पण माडान गेल त्या वर्साकूय पुलाव आनी फ्रुटी आसलोले न्ही गे दाट जायल्लोले पूण ह्या वर्सा आमी व्हडली फ्रुटी दिल्या माडान ते व्हडली फ्रुटी दिल म्हूण लोक येयलो ना आमगे तेसी बाय सगल्यांगे देरान सायबिणी भोंवलो म्हूण लोक येयला जायत गडये ते आसा बेकार अरे कितें जालें सकाळची 6 जाता थंयच आसात येयले स्वता बाग मातशें रावात तोंड धुयता हांव कन्सुल्ट आज उदकीच आसा भितर येयात आनी बसात रोखडो जातो न्ही दोतोर बाब येता रोखडोच येता दादा पयलेच मरे जोरान भाजाता गाडी किंवा जोर येयलो आहा बाप चयलो ना तुवें तूं हाडल्या वच रे तूं हडल्या राव 6 वरांचेर येयला तूं 8 वरांचेर येयला सारको थिंगला गेलो हांव पयला हा तूं दुसरो राव दोतोर आहा दोतोर आहा हांवें उलमालो ताका 6 वरांचेर 2 वर जाली दांत घाशीत थिंगा हांव मानसयता वय वय तूं उलमार आनी चो येत जाले दोतोर ओ दोतोर बाब ओ अरे पासियेंस काडात रे पासियेंस काडात मातसो वेळ जातलो म्हाका कापसान बसलोलो कितें जालें तुका हरपणे दोतोर आहा वय 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 हरपण्या सारको बर ते गेलो हातून वय वय आमकां चयलो नाही पयलो हांव आहा 8 वरांचे 6 वरांचे येयलोलो होचोय दुसरो 8 येयलोलो आनी तू तिसरो 9:30 आयला तूं लेट वचून पयलोच पायला
मग माझ्या लाईटी बिल हारी करू जाय मेका तुका सांगला लायनी राव म्हणून थिंगरा आमकां बाजरा वचपा जाय चेरी साडपाक हे म्हाका केशे वचपास दिवपा नाय केसले जाय तेंका आयडियार कोण फटय चलत हाय साहेबा क्लिनिक ओपन करून चालू करतलो म्हणल्यार कंपाऊंडर येवकूच ना कंपाऊंडर खूय पावलो काय आयज हे दर्दीर कंपाऊंडर आयची मरो जाय आम्हाला जाले जाले येता बाबा कितें करूया कंपाऊंडर येवंक ना न्हू येता येता देर कोट्टा तुमकां कडी कर बेगीन कर प्लास्टर ऑफ पॅरिस मान हेर येची करवा नाका यानी मरो येल दिसत अरे म्हणजे बेडाचे रसवाडीर पळ बरे बाबा रजमा ढिरू निकला आगे बाय तुझी बोली तो ना रे बाबा आहा पहिला छोडो को चला रे हांव सवा आयला ओ 8 आयला एकलो दर्दीर गेलो 9:30 आयलोलो तू 10 आयल्या अरे ये याद कोण पयलो येयला तो मातशे भितर सर वय 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 धाडल्या बरी सकाळी बॉम्ब मारूंक लागलेले ये याद रे भितर आणि माशो गतुल जाल्यार सारकें सार बाबाशी होय बस बस माशे तो बऱ्या कर बाबा 7 आणि 8 पैसा पट तुमचे हा एक बोल माशे बोला मावशे ओ मावशे जाला कितें तुका दोतोर बुजी माझे होजवता आणि होजवत नु काय सांग ना दोतोर कितें माते होरजोता आनी खूंय होजोता समजना कापडा मातशे वयर काड पळोवया कितें जाला तें एक हरपण येयली मुस्ता लॉज आगे तू खूब जाणटी जाल्या लॉज कसली पळोवया दाखय आ मावशे तुका बारीक गरज जाल्या रोंताळ पळे ह्यो 2 टॅबलेट सकाळी घेवपाच्यो दनपाराच्यो 2 आनी सांजच्यो 2 चितू वखद दिता आनी शिरो आनी गो एक ट्यूब शेमाय हो ट्यूब मातशे सगळे जाग्यार लावया न्हू ते सुवाते देखून लाय तुजो हात पावना जाल्यार कोणाकूय आपयन लावंक लाय सजमली तू लाय रे आधार कार्ड एक दिसता म्हणून ओगी रावली जाल्यार तुजी खरोच खंय पिकतली बरें दुसरो कोण आतां यो आव 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 बरे को दोतोर बा दोतरा गेलो हात घेऊन एकदम बारो मुगे बोट डाकलालो रे दोतरान मुका होल्ड पडली अरे सवकास मावली सवकास मामी तू कशी पडली हाऊस नका म्हाका कितें सारकें गळ सांपराक काळोख खायलो उपरांत म्हाका कांयच खबर ना मामी तुका हॉस्पिटलान ऍडमिट करची पडली तुजो प्रेशर एकदम चड वाडला हांव तर केन्नाच वेळ बरो नासली अकस्मात हे अशें कशें जालें मामी दुयेंस हे कोणाकूच सांगून येना आमी केन्नाय दुयेंत पडोंक शकतात आमची भलायकी जावन आसा देवाची फुकट बोट ते देणे आमकां जाणा मामी त्या बाबुलीची पुरसा लागी हांवें तुजे पासून मागलेली तूं बरी जा आनी अच्या फुडल्यार तूं 2 दिसांनी बरी जाली खरेंच बाय म्हाका बांबोळ्या कुर्सार वचून रोसार करूंक जाय देवा कारगार दिवंक जाय हेच ते आमी जेन्ना बरी आसतात तेन्ना आमकां देवाचो उगडास येना पूण जेन्ना आमची भलायकी बिगडटा तेन्नाच आमकां देवाचो उगडास येता ह्या घरान आपलेपण चलता ह्या घरांतलो लोक दान दौलतीक चड वक्त दिता शेजाऱ्यांगेर वचना देखूनच शेजारी आमगेर येना ह्या वर्साक सायबिणीक आमगेर इतलो लोक कित्याक जाला ती खबर आसा ना गो बाय कारण हांव सगळ्या शेजाऱ्यांगेर सायबिणीक गेलेले देखून ओय बाय ओय हांव मानता तुजे पयलेच पावटून काजार जावन ह्या घरान भितर सरलें तेन्ना वाड्यान सायबीण येयली तेन्ना तूं सगळ्या शेजाऱ्यांगेर गेलें बाय आनी ताकाच लागून आमगेर इतलो लोक जावन पावलो पूण आयज काल बाय आमी सगळ्यांगेर सायबिणीक वेचेच पडटा जर तर एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्यागेर सायबिणीक वचना जाल्यार तोवूय शेजारी दुसऱ्या तुज्या सायबिणीक येयना हें अशें आयज काल घडटा बाय पूण बाय हे तुजे गुण जे वाड्यांतल्या सगळ्या लोकांनी तुका शिकोवन घेतला आनी पयलेच पावट
आमगेर इतलो लोक जाला बाय, इतलो लोक जाला तो फक्त तुका लागून बाय, तुका लागून. होय आयताराची मिसाक पासून कितें आयताराचे मिसाक पासून म्हणचे कितें त्यासी आमी सदांच आयताराचे मिसाक वेतात हें तुका खबर ना काय कितें वेतात पूण केन्ना चलोक चलोन वेता तो पयलो मिसाक पावता पूण आमी मोटरान वेता ती सदांच अर्दे मिसाक. बाय फुडें एका बेगीनच भास सोदची. बेगीन मिसाक या म्हूण सांगून सांगून हांव जाणटो जालो. पूण तुजी मामी तियात्राक जाल्यार टायमार पावताली, पिक्चराक जाल्यार टायमार पावताली, पूण मिसाक सदांच लेट जाताली. शेंबर फावटी सांगतालो तिका बेगीन गो म्हणून. डॅडी आतून फकत मामीचोच गुन्यांव ना, आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय आमचे जिवीत सुत्राक. दिसाक 24 वरां आसतात, ताचो थोडो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय. आमकां सगळें करूंक वेळ आसा, आमकां जेवंक वेळ आसा, आमकां विसव घेवंक वेळ आसा, आमकां टीव्ही पळोवंक वेळ आसा, आमकां न्हिदपाक वेळ आसा, मोल मारपाक वेळ आसा, पूण देवाक दिवंक आमचे लागीं खंय वेळ आसा? बाय हांव जिविताची नोसरी करूंक हांव रातचें आसा. हे फुडें हे घरांत मागणें आसतले, शेजाऱ्याचो हुस्को आसतलो, म्हजी सून जावन आसा हे घराची देवी. सून जावन आसा घराची देवी हांवूय म्हणटा, पूण ताका आतां कळलें सून आमच्या घराची देवी म्हणून. फुडाराक हें आमचें घर एक ल्हानशें मंदीर जातलें. खरेंच होय फुडें चल्लें तेन्ना आमकां जायत्यो आडखळ्यो आयल्यो. पयली आडखळ म्हळ्यार दोतीची. फकत डॅडीक आनी एश्लीक लागून आयज हांव ह्या घरांत काजार जावंक पावलें. बाय तूं गरीब आनी चिकनलें फूल म्हणून हांवें तुका किडलें बाय, म्हजी चूक जाली. वय मामी हांव गरीब शिकला जल्मलें आनी वाडलें, पूण गिरेस्त संस्कार शिकले. होय टॅसी तुज्या गिरेस्त संस्कारांनी तुवें आमचें घर गिरेस्त केलें. पळयला न्हू तुमी त्या चिकलान पळयात तुय तरेकवार साबार फुलां आसतात, तातलें एक फूल जावन आसा तें साळोक, ताका इंग्लीश भाशेन आमी लोटस म्हणटात. पूण हें साळोक कोणूच आपल्या ओर्तांत हाडून रोयना, ना म्हूण तें बाजारांतूय कोण विकून व्हरोना, ना म्हणून तें कोणूय काडून आपल्या वाजांत हाडून घरांत घालिना. पूण ह्या साळकान देशाचो मान जिखलेलो आसा. आयज तेंच साळोक लोटस जावन आसा. इज अ नॅशनल फ्लावर, आमच्या भारताचें फूल तें. जशें आमच्या भारताचें फूल जावन गेलें तें साळोक, तेच परी हांव म्हणटा म्हजी सून जावन आसा ह्या आमच्या घराचें साळोक.